प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 13वो विसवोर वोड 18 ते 23 पर्यंत. Mathew chapter 13 verses 18 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. चीत दिवन आयका तो आनी वंप्याच्या वपारीचो ओथ कितें तो समजून घ्या. राजाचे उतर आयकतात आनी ते समजनात ती वाटेर वंपलेल्या बियां सारकी. देंवचार येवन तांच्या काळजांत वंपलेले ते काडून व्हरता. खोडपी जमनीर पडलेले बी उतर आयकतात आनी रोखडीच ते उर्बेन मानून घेतात ती मनशां. पूण तांकां आपणा भितर पाडना आनी ती थोडोच वेळ तीर उरतात. ते उतराक लागून उपद्रे आनी दुमाडो येना फुडें तांचो बावट रोखडोच हालता. कांट्यांनी वंपलेले बी उतर आयकतात ती मनशां. पूण ह्या संवसाराची दास्ती आनी गिरेस्तकायची भूल उतर दामून दवरता आनी ताका पीक जायना. बरे जमनीर वंपलां ते उतर आयकता आनी समजता आनी ती मनशां ही पीक दितात. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जेजूच्या आयच्या शिवर्तमानान वंप्याच्या वपारीचो ओर दिता. आनी बाबणीनो आमी जाणो की एक शेतकामती जेन्ना आपल्या शेतान हें बी घालता, सगळीं बियां जीं आसात ती सारकी न्हय. थोडीं पिड्यार जातात, थोडीं कुसतात, थोडीं फळ दिनात आनी किल्लोन वयर येनात कित्याक तीं बियां पिड्यार जाल्लीं. पूण भाव भयणीनो देवाचें उतर जावन आसा एकदम बरें. तें केन्नाच पिड्यार जायना. त्या बियाक फकत गरज एका बऱ्या काळजाची. आनी ज्या काळजाक एक बरी कितें म्हणटात ती जमीन बरी आहा ती आनी त्या बरी जमीन आसत जाल्यार देवाचें उतर त्या काळजाचेर पडत जाल्यार आमच्यान फळां दिवंक जाता. तोगताक तसलीं फळां दिवंक जाता. आनी भाव भयणीनो ह्या एका मनशाचें काळीज कशे भाशेन बरें जाता, कशे भाशेन त्या त्या ती जमीन एका मनशाच्या काळजाची बरी जाता. जेन्ना एक मनीस साल्वार जाता, तो आतां एक नवी रोचना जाता, ताजो दुसरो जल्म जाता आनी आतां तांचो आत्मो जेजू सारको जाता. आनी आमी जाणो भाव भयणीनो फकत जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता तेन्नाच की हें उतर ह्या काळजार पडोंक शकता आनी बरें फळ दिवंक पावता. आमी जाणो की एक शेतकामती आपले बी शेतान घालचे पयलीं तो आपलें शेत खणटा. कित्याक शेत खणीनासतना तो आतां समजा आपलें बी त्या शेतान उडयता, सुकणीं येतात, मागीर हुंदीर येतात, ओ कसले कितें दुसरे वस्तू कोण येतात थंयसर आनी तें बी चोरून व्हरता आनी आतां तें बी किल्लो ना. आनी आयज भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां हे 4 जमनी वयर आमकां शिकोवन दिता आनी म्हणटा हें बी जें पडलें, देवाचें बी जें पडलें फकत बऱ्या जमनीचेर पडोन किल्लोन बरें फळ दिवंक पावलें. हें तेंच बी देवाचें उतर दुसऱ्या जमनीचेर जें पडलें तें बरें पीक दिवंक पावंक ना. कित्याक भाव भयणीनो जेन्ना ती जमीन कितें म्हणटात तें तिची माती त्या जमनीची बरी आसली तेन्नाच की तें बी पडोन किल्लोन एक बरें फळ 30, 60 आनी 100 पर्यंत दिवंक पावलें. भाव भयणीनो ही जी वपार जेजू घालता, जेजू म्हणटा हें जें शेत ज्या शेतान एक शेतकामती बी घालतात तें शेता भाशेन आमचें काळीज आमचें काळीज बरें तयार जावंक जाय. आनी तें तयार केन्ना जाता हें बी देवाचें उतर आमच्या काळजाचेर पडपाक आमचें जेन्ना
आमचे काळीज आमी जेजूचे सोत मानता, जेजूक आमचो सोमी दिवन सोरवंडार मानता. आनी आतां जेजूक आमचो सोमी दिवन सोरवंडार मानून आमी आतां एक नवी रचना जाता. भाव भयणीनो, हें उतर जें देवाचें उतर आमी आयकता तें आमच्या जमनीचेर पडटा, आमच्या काळजाचेर पडटा आनी आतां एक बरें फळ दिवंक पावता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमचें काळीज आनी आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, आतां कितें जाता भाव भयणीनो, आमच्यान हें उतर देवाचें उतर बरी सजमणीक आमकां मेळटा उतराची. तें आमकां बरी सजमणी घेवन आनी तें सोंपें जावन आतां तें आमच्या काळजाच्या जमनीचेर पडटा. आमी आतां देवाचें भोगसणें मागता, आमच्या मनाची नडसणणी करता. हें जावन आसा पयली वस्त, आमी आमच्या मनाची नडसणणी करपाक. कित्याक आमी ह्या संवसाराचो लोक, आमी ह्या संवसारच्या रिती प्रमाणे चलता. आमचें चिंतप ह्या संवसाराच्या रितीच्या रिती सोडून आतां आमी आमची चोताय देवाच्या उतराचेर धरूंक जाय. भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, आमकां ही ताण आनी भूक देवाच्या उतराचेर परतून येता. आनी आतां आमी जेन्ना वेळ काडून देवाचें उतर आमी शिकता, आमचो संबंद देवाशी घट करता, पवित्र आत्मो आमकां ही जाणवाय दिता. हें देवाच्या उतराचें सगळें जें सेक्रेट आसा तें आमकां सजमून दिता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हे आमकां ही सजमणी मेवल्या, हें जें म्हणटा ते भाशेन हें सेक्रेट आमकां कळोन मेळटा आनी आमी त्या सेक्रेटा प्रमाणे त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जियेता. आतां भाव भयणीनो, आमी एक बरें फळ दिवंक पावता. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन जेन्ना ह्या उतराचेर ह्या शिवर्तमाचेर आमी नियाळ करता, आमी एक थाराव घेवया की आमी देवाचें उतर वाचतले, शिकतले आनी हें बरीं फळां दिवपाक आमी पावतले. आनी जें जिवीत जेजून आमकां घडोवन हाडलां, ताका म्हणटात एबंडंट लायफ, हें जिवीत आमी जियोवपाक आमच्यान आतां जातलें. कित्याक हें उतर आमच्या काळजान आसून आतां आमच्यान पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसणी करूंक हें उतर करूंक आमी पावतले. जेन्ना आमी उतर करता, तें उतर आमी पाळटा, सगळें जें देवान आमकां घडोवन हाडलां जेजू वरवीं तें आमच्या जिवितान आमकां फाव जातलें. आमी बरीं फळां दिवंक पावतलीं आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतलें. हेंच करपाक भाव भयणीनो आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.